रोशनी राजेश सावयकर, हांव हांगा पंचायतीन सालवादर म्हणून सरपंच आनी आमी नो कॉन्फिडन्स मूव केल्ले दत्ता रेडकरेचेर. आमी 5 जाणां आहले आनी ते 4 जाण आहले. तेन्ना आयज आमचे नो कॉन्फिडन्साची डेट आहली. आमी 6 तारखेर हे नो कॉन्फिडन्स व्हिडिओक दिल्ले. 13 तारखेर आमकां तेची डेट येयली की 20 तारखेर आमचे नो कॉन्फिडन्स आहा म्हणून. आनी आयज आमी हांगासर 10:30 पयलींच हजर जाले. ऑब्जर्वरूय तेंचो 10:30 पयलींच येयलो. 1 वर आमी हांगा बसले. सेक्रेटरी येवंक ना. अमित सेक्रेटरीचें नांव अमित प्रभू. आनी तसोच आमी व्हिडिओकूय फोन मारलो. व्हिडिओचोय फोन स्विच ऑफ येता. सेक्रेटरीक परतो फोन मारलो. अशें आमी 1 वरभर ही ट्राय केली पूण कोणाकूच फोन लागना आलो. ऑब्जर्वर हांगा बसून रावलो 1 वर. आनी व्हिडिओ हितूर आमी डायरेक्टर पंचायतीनूय फोन मारलो. तिणेनूय सांगले व्हिडिओचो फोन लागना म्हणून. ओके, आता म्हाका सांग तुमी केन्ना हे केल्लो मूव केल्लो आमी 6 तारखेर 6/7. कित्याक खातीर नो कॉन्फिडन्स? कारण आमकां डेप्युटी सरपंचाक आमीच डेप्युटी सरपंच केल्लो आनी तो आमच्या वांगडा धाडलो. पूण आतां तो आमचे एगेन्स्ट वचोंक लागलो. आतां कितें आहा, डेप्युटी सरपंच आमकां बरो रिस्पॉन्स दिना म्हणून आमी तेका हें केलो. येयलो जाल्यार कॅबिनान येवप ना, भायर बसून रावप. खूब हें केलो, रिक्वेस्ट केलो, यो तूं बस आमच्या वांगडा, कितें आमचे डिस्कस कर कितें आहा तें सगळें. तो आमकां रिस्पॉन्स दिनालो. तेन्ना आमी तेजे आतां चिंतलें की नो कॉन्फिडन्स मारपाचो आनी आमचो दुसरो हें करपाचो. आमी सगळीं 5 जाणां सारकी एकवट आहा तो. तेन्ना आमी आतां आमकां हांवें सकाळीं हेका फोन केलो डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक. 3 कॉल केलो हांवें तिका. ती मोवाली आपणेन कॉल केलो हितून व्हिडिओ ऑफिसान हेड क्लार्काक. ते सारके रिस्पॉन्स मेळना म्हणून आपण तेच्या व्हिडिओचो फोन स्विच ऑफ येता. तेका ट्राय केली. प्लस अमित प्रभूकूय केलो, आमचो सेक्रेटरी आहा तेका. तेणीच आमकां हें केल्लें, आयज डेट दिल्ली आनी तोच आयज येवंक ना, एबसेंट रावलो. आनी आतां आमकां ते आतां कितें फोर्स करता की आमी हायकोर्टाक रिट पिटिशन फायल करपाक आमकां ते फोर्स करता काय जालें. डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी व्हिडिओ. तेन्ना आमी फुडलो स्टेप घेता, कितें घेवपाचो आमी भितर डिस्कस करतले आनी घेतले. की आमी 5 जाणां एक आहा. आमी हे आयचे डेप्युटी सरपंच दत्ताराम रेडकराचेर आमी नो कॉन्फिडन्स मारला. ते पास केले म्हणून आमी आतां वयर करून सगळे हें करता. उबी रावता. नो कॉन्फिडन्स पास जाले म्हणून आमी डिक्लेअर करता. आमी आतां पळय 6 जाणां बरोबर आशिल्लीं. सो ताणें आमच्या बरोबर रावूंक जाय आसलेलो न्हू. कित्याक सांग, डेप्युटी आमी केल्लो तेका पळय, ऑपोजिशनानी न्हू. सो ताणें आमकां कॉपरेट करूंक जाय आशिल्लो न्ही. सो तो आमकां कॉपरेट करिना. सो त्या खातीर आमी तेजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडला. तुम्ही रोलिंग हितून आसा काय ऑपोजिशन? आमी रोलिंगान आसा. आमी रोलिंगान. ओके, आनी तो थ्रू आमी सीएम थ्रू पंचायत आमी हें केल्ली, डिक्लेअर केल्ली. सीएम वचून आमी इलेक्ट जाल्ली 6 जाणां वचून सीएम येवन आमी पंचायत हें केल्ली. ओके, तो ऑपोजिशन ना लागलो तो आमी घेवन गेल्ले. ओके, आनी आतां तो हें करता. ते आमचें इलेक्शन कावंटींग जाल्लें पळय तेन्ना आमी सगळे सीएमा थ्रू वचून पंचायत हें केल्ली. आनी हे आतां जे कितें मिटम आनी आतां आमचे कितें आहा, आमचे 3 लेडीज आहा आनी आमचे रिजर्वेशन आहा सरपंच लेडीज. तेन्ना आमी ते शेअर करून तांकां रोटेशन. आनी आतां जे कितें जालां पळय तेज्या फाटल्यान दिसता आमकां कितें राजकारण पॉलिटिकल आसतलेच न्हू. आतां सेक्रेटरी ना, व्हिडिओ स्विच ऑफ करून बसला. हें ऑलरेडी सारकें हें जाता न्हू. कोणाचे दबाव कितें आसा कितें? दबाव येतात न्हू पॉलिटिकल, सगळ्यांचेच येता, सगळ्यांक हें येता. तुमकां कॉल्स बी कितें येयल्ले बीन? कॉल म्हणजे येता, आपयता, हें करता, डिस्कशन बीन जालां आमचें सगळें. ओके, पूण आमी कितें आमची मेजॉरिटीन आहा न्हू. तुमचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न चालू आसा? तें चालूच आसता पॉलिटिकली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.